सर विक्षकांक म्हजो मोगाचो प्रणाम। आज म्हाका वेल्फिया भाशेक पोद उडास येता। सूर्यो बुडोवन दर्याक वेता, पृथ्वेर काळोख जाता, घरांत दिवो पेटयतना म्हाका ताजो उडास येता। म्हणून दिवो म्हणटाना आमकां पयले दिवे आसले कितें गी म्हणून सांगल्यार लायटाचे स्विच घालतना उजवाड फंकोवच्या खातीर एक ट्यूब लायट गी वा बेसिक लायटिंग म्हणून आसतालें। देखून फकत लायट म्हणून सांगल्यार उजवाड फंकोवचें मात्र न्ही, पूण आज एक स्टेटमेंट वा स्टायल स्टेटमेंट म्हणून जाला। देखून आज आमी येवन पावल्या मूड बिद्रींतच्या लेक्सा लायटिंगाच्या फॅक्टरींत। तर आमचे सांगात आसात ह्या फॅक्टरीचे मालक जावन आसचे मानेस्त रोनाल्ड सिल्वान डिसोजा। तांचे लागीं उलोवन तांच्या फॅक्टरीची सगळी काणी आज तुमचे मुखार ह्या लागून आमी दवरतल्या। तर येया आमच्या लेक्सा लायटिंगाच्या फॅक्टरी भितर वचुया। वाव, तुमकां हांगासर दिसता आमी लेक्सा लायटिंगाच्या फॅक्टरी भितर हांगासर ऑफिसा भितर पावता आसतना आमच्या ग्रँड वेलकमा खातीर हांगासर लेक्सा लायटिंगाच्या न्ही आमकां वेलकम टू कार्मेल किरण टिमाक म्हूण सांगून आमकां स्पेशल वेलकम हांगासर दवरला। तशेंच आमी ह्या फॅक्टरीच्या ह्या ऑफिसा भितर हांगासर पावल्या। तुमकां दिसता जावं पुरो भायल्यान डिफरंट तरेची लायटिंग हांगासर एक पिक्चर हांगासर तुमकां दिसता। हांगासर आसात आमच्या लेक्सा लायटिंगाचे मालक मानेस्त रोनाल्ड सिल्वान डिसोजा। आमकां स्वागत करच्या खातीर हांगासर आसात। तशेंच आमचे सांगता आसात आमचे कार्मेल किरणाचे पार्टी सुकोणंत म्हण सांगेत फादर आयवन आमचे सांगता आयल्यात। तशेंच म्हजी फॅमिली म्हजे सांगता हांगासर आज आमी आयल्या। सो आमकां एक इंडस्ट्रियल वा टूर वा एक इंडस्ट्रियल विजीट जावन एक बरो एक एक्सपिरियन्स हांगासर मेळटलो म्हणली खंडीत जावन म्हजी पातयेणी। नमस्कार सर, कशे आसात तुमी? येस, तुमच्या विशयान साबार हांवें आयकलां, साबार वाचलां, पूण आज खुद्द जावन तुमकां एक मेळचो एक सुयोग म्हाका मेळ्ळा। तर आमच्या विक्षका तर्फेन तुमकां ह्या व्लॉगाक हांव स्वागत म्हणटा आसतना ह्या फॅक्टरीक आमकां विजीट दिवंक अवकाश करून दिला, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू व्हेरी मच। हांवें ऑलरेडी डिस्प्ले बोर्डार घाल्ले प्रमाणे लेक्सा लायटिंग वेलकम्स कार्मेल किरण टीम। सो तुमी आज वॉट एवर तुमी काल आयकलां तें तुमी आज दोळ्यान पळयतल्यात। सो वॉट एवर इज यू आर सीइंग इज बिलिव्हिंग म्हणटात पळय। सो हांगा एक तुमकां एक नवो अनुभव आज मेळोवंक पुरो म्हणून हांव चिंता आनी मोस्ट वेलकम टू यू। थँक्यू व्हेरी मच। तर आमी आता लेक्सा लायटिंगाच्या फॅक्टरी भितर येवन पावल्या। आमकां फॅक्टरीचे हर एक कॉम्पोनेंट्स दाखोवन हे फॅक्टरीन कितें बरो चलता, कितें बरो काम चलता, कशें चलता हाची सगळी जाणवाय आमकां ते दितले। एक्चुअली ऑलरेडी तुम्ही सांगिल्ले प्रमाणे हांगा ती लागून तुम्ही कॅमेरा दाखयता जाल्यार आमी हर एक लायट्स मॅन्युफॅक्चर करता म्हणजे त्या लायट्साची LED बसोवचें काम। LED एक बहुत सूक्ष्म पार्ट जावन आसा। तें ऑटोमेटेड मिशीन जपानांत इम्पोर्ट केल्ल्या मिशिनांत ऑटोमॅटीक जावन ताचे वयर LED त्या PCBचेर LED बसोवचें काम हांगा जाता। आनी हाच्या वरना एका लायटांत मिलियन टुगेदर हजारांनी हजार कलर्स येवचे तसले लायट्स आमी हांगा तयार करतात आसा। अशेंत मुखार येत आसतना तुम्ही हांगा पळयतात आमचे चेडे लायट असेंब्लीचें काम करतात आसात। पुरा लायट्स आमी करचे लागीं लागीं 500 ते 600 वरायटीचे लायट्स नमने नमनेचे लायट्स हांगाच तयार जातात। टोटल मेक इन इंडिया कंपनी भारत देशांत करचे पुरा लायट्स आमी हांगाच तयार जाल्ले वरवीं आमकां ती क्वॉलिटी आनी ड्युरेबिलिटी आनी बऱ्या प्रायजार दिवंक और बऱ्या दरार आमच्या कस्टमराक दिवंक आमकां कुमोग जाता। तशें हांगा हर एका स्टुडियोक टेलिव्हिजन चॅनलांक इंडियान ताचे पुरा टेलिव्हिजन चॅनलांक लागीं लागीं 70% टेलिव्हिजन चॅनल आमच्याच लेक्सा लायटिंग आतां लायटिंग थंय जालां। मात्र न्ही आर्किटेक्चरल फसाड लायटिंग जावन दी, ऑडिटोरियमाची लायट जावन दी, तशेंच आमच्या काजरांनी आनी पुरा मस्त काजरांनी आनी पुरा डेकोरेशन करूंक डिजायन करूंक लायट जावन दी, जनरल लायट जावन दी, अशे पुरा नमनेचे लायट्स हांगा तयार जातात। हांगा आमी जापनीज वेस ऑफ प्रोडक्शन करतात आसा। कित्याक म्हणून सांगल्यार तुमी पळयता जाल्यार हर एकल्यांचे प्रोसेस आमी हांगा डिफायन केला। हर एका 7 मिनिटाक एक लायट रेडी जाता। सो प्रोडक्टिविटी इज कन्फर्म्ड। एका दिसाक इतलेच लायट जाय जे म्हणून सांगल्यार तितलेच लायट जातात। तशें पुरा जापनीज टेक्नॉलॉजी जापनीज वे ऑफ वर्किंग आमी हांगा ती एडॉप्ट केला। ताच्या वरना प्रोडक्टिविटी चड जाता मात न्ही। चेड्यांक कामागारांक निशीन ध्यान दिवंक फुरसत आसना। कित्याक म्हणल्यार तांचें काम तांणी त्या टायमा भितर मुग्धेचें जावन आसता। क्वॉलिटी काम तांणी करचें पडटा। तुमी येयल्या बंदान पळयलें जाल्यार हांगा ऑलरेडी मस्त नमनेचे लायट्स मॅन्युफॅक्चर करून आमी दवरल्यात आनी हें पुरो जस्ट इन टायम जाता येत आसता। प्रोडक्शन जाल्ले बरी
ऑर्डर आसले बरी प्रोडक्शन जाल्ले बरी मटेरियल भायर मार्केटीक वयतात असतात. हे पुरो IP रेटेड म्हळ्यार चिरंदर पावस आयल्यार वत आनी वारें वादळ आयल्यार हे लायट्स तितले सुलभार तुमकां डॅमेज जायनात. ताचे उपरांत हे लायट्स मॅन्युफॅक्चर जाल्ले उपरांत हांगा तुमी पळयतात टेस्टिंग करतात. लागी 4 ते 5 घंटे हर एक लायट्स आमी दुसऱ्या सिग्नल दिवन दुसऱ्या प्रोग्रामावरनी आमी ते टेस्ट करता ताकी हे फावटी सायटीक गेल्ले उपरांत ते लायट्स रिजेक्ट जावं नजो. त्या देखून ताचें पुरो टेस्टिंग हांगा जाता. तें जाल्ले उपरांत नेक्स्ट मुखार थंय पॅकिंग जाता. पॅकिंग लायटाचें पॅकिंग जावन आमी कस्टमराक धाडटा. तशेंच आनी एक टेस्टिंग आसा वॉटर टेस्टिंग. हे IP टेस्टिंग जाल्ल्यानंत उदकांत लागी रबसांत जोरान उदक सोडून त्या लायटांचेर उदक सोडून ताचे भितर उदक येता की मॉइश्चर जनरेट जाता की तेय आमी टेस्ट हांगा करता. तशें जाल्यार पुरो टेस्ट केल्ल्या उपरांत मार्केटीक आमचे लायट्स येतात. आमच्या कस्टमरांक बऱ्यांतले बरे क्वॉलिटीचे एक सवलत हांगा तर दिजे म्हणल्या उद्देशान हांगा तर काम चलते आसा. आनी एक विशय कितें म्हणून सांगल्यार हांगा 2 नमुन्याचे लायट्स आसात. एक इनडोर आनी एक आउटडोर. सो डेफिनेटली इनडोर लायटांत उदक गेल्यार शॉर्ट सर्किट जावन पाड जातात. पूण आउटडोर लायटांत हे पुरो सट्टा तुमी हांगा आजचे ग्रे कलराचे लायट्स पळयले पुरो ते आउटडोर ते तांदूळ कितलेय पावस पडोवन दी कितलेय वत पडोवन दी कितलेय वारें वादळ येवन दी ते लायट पाड जायनात. बट इनडोर लायट्स वय ताचे भितर उदक गेल्ल्यान शॉर्ट सर्किट जावन पाड जावचे चान्स आसता. ॲक्च्युअली आमच्या कंपनीत खंयचे पुरो मटेरियल भायर जावन येता. ताचेच म्हळ्यार ड्रॉइंग्स आसात तेंचे म्हळ्यार सिस्टम्स आसात. तेचे इन्स्पेक्शन जाल्ले उपरांत मटेरियल हांगा स्टोर जाता आनी ते पुरो सॅप सिस्टम आसा आमचे लागीं ऑटोमेटेड सिस्टम आसा. तातूंत पुरो एंट्री जाल्ले उपरांत हांगा तावन आमी प्रोडक्शनाक आमच्या ऑर्डरा प्रमाणे आमी मटेरियल प्रोडक्शन लायनीक धाडिता. कंपनीन ताचेच म्हळ्यार सिस्टम्स आसात पुरो जापनीज सिस्टम्स आमी यूज केल्यात. दॅट इज कॉल्ड KPI मॅनेजमेंट सिस्टम्स आमचे लागीं आसात. सो तुमकां 3 वर्सां पयलें 4 वर्सां पयलें 5 वर्सां पयलें कालें जाल्लें त्याच्या विशयान तुमकां इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार आमचे लागीं ते पुरो डेटा प्रोडक्शन बेजा प्रमाणे डेटा आमकां काडूंक साध्य आसा. कित्याक म्हळ्यार फाल्यां सकाळीं मार्केटीन रिजेक्ट जालें 4 वर्सां पयलें सो एक लायट आयल्यार ताचे वयर आमी इन्वेस्टिगेशन करता. काल रॉंग जालां काल सूक जाल्यार ते पुरा करून खरी एक पॅरामिटर्स चेक करची तसली एक सिस्टम आमी आमच्या कंपनीन दवरला. ऑटोमॅटिकली हे कंपनीचे टार्गेट डिव्हिजन टार्गेट इंडिविज्युअल टार्गेट आनी त्या एम्प्लॉईक प्रमोशन ते पुरा लिंक जावन आसा. तशें आसता आमी आमच्या कंपनीत कशें करता म्हणून सांगल्यार मॅनेजमेंटाच्या अकरेचे खंयचे कॉन्सेप्ट आसा ऑर खंयचे टार्गेट आसा त्या खातीर सगळी जण वावर करता आसा. एकाच टार्गेटी खातीर वावर करता आसा आनी ताची वाट आमी KPI मुखांतर दाखयतात आसा. एका मनशान एका ल्हान संगतीतून एका स्क्रॅचीतून सुरू केली कंपनी आज इतल्या व्हडल्या एका पावंडाक पावचे तर ताच्या फाटल्यान कितले कश्ट आसात. कित्याक हाच्या नांवाच्या लोगोचे डिझायनातून धरन ताच्या नांवाच्या मिनिंगातून धरन हर एक संगत रॉनी सरान खुद्द केल्या जाल्ल्यान तांचे पॅशन कितें म्हूण सांगून तुमच्या मुखार हाडूंक आज आमकां भोव चड अभिमान भोगता. हांवें सांगले प्रमाणे हर एक कॉम्पोनंटाचे हजार ड्रॉइंग्स पळया हजार ड्रॉइंग्स आनी ताचे हर एक कॉम्पोनंटाचे डेटा टॉलरन्स जावं दी थिकनेस जावं दी फिनिश जावं दी तुमी हांगा पळोवंक गेल्यार इन्स्पेक्शन चलते आसा. सो हर एक विशयी आमी वस्तू डिटेल जावन हांगा करता. सो चेडी अंकाच्या विशयांत मायेत आमी ट्रेनींग आमकां दिवन तांचे काम तांणी करेक्ट करचे बरी आमी ते पळोवन काण घेता. पूण हांगा पावडर कोटिंग करचे खातीर सकड लायटाचे हांगा तयारी करनात आसात. ॲक्च्युअली ह्या जाग्यार आमी नेक्स्ट 3 बिझनेस वर्टिकल्स हाडण्यात येत आसा. ते जावन आसात एक व्हिडिओ वॉल मॅन्युफॅक्चरिंग सोलार लायट मॅन्युफॅक्चरिंग आनी ट्रस मॅन्युफॅक्चरिंग. ताचे मॅन्युफॅक्चरिंग चलतले तितले मात्र न्हय. आमच्या कंपनीक आतां नेक्स्ट लेवलाक आमी वरचें जाल्यार आमच्या लागीं लॅबोरेटरीची गरज आसा. सो नॅशनली एक्रेडिटेड लॅबोरेटरी हांगा जातेत आसा. हातूंत आमी संवसारांत मात इंडियान मात संवसारांत जावचे हर एका लायटाचे लॅबोरेटरीन टेस्ट करून आमी रिपोर्ट दिवचे तरी कॅपेबिलिटी आमच्या लागीं जातली. आनी हाचे वरना इंडियान देवच्या उत्तीमाच्या टेंडरांत आमकां पार्टिसिपेट करूंक एक अवकाश मेळटलो. त्या देखून हे प्रकार काम हांगा जातेत आसता.
तर हांगासर आमकां एका टेस्टिंग चेंबराक हांगासर हाडला. हांगा दुसरे तरेचे लायट टेस्ट जावचे तले हांगा आसात. तर म्हाका सांगतात की सर हे मिशनाची एक टेस्टिंग कशें चलता म्हणून सांगतात. हांगा सादारण आमच्या सकयले आनी वयले लॅबांत सादारण एक 25 व्हरायटीचे मिशिनरी आसात. तांत हर एक नमुन्याचे टेस्टिंग आमी करता. ह्युमिडिटी चेंबर म्हणून सांगल्यार आमचो आतां प्रकृतीच्या विकोपा वरवीं आमची टेम्परेचर चड उणें जाता आसतना लायक 10 डिग्री तावन 60 डिग्री म्हणसर त्या दळाचो इतलें व्हडलें हीट जाल्यारय लायट्स पाड जावन वचो. तशें टेस्टिंग ते विथस्टँड करता गी धूळ डस्ट येतना लायटा भितर डस्ट वचून लायट्स पाड जाता गी और अशें पुरा हाय पावर फ्लक्च्युएशन जाता आसतना स्पायक येता आसतना लायट्स कशें परफॉर्म जातात वा पाड जातात गी तशें पुरा सर्टिफिकेशन दिवची तसली मिशिन्स हांगा आसात मस्त आसात. तशें आनी सकयल गेल्यार सकयल्या फ्लोरान ती लागी गोनियोमिटर म्हणून सांगून आसा. म्हळ्यार एका लायटांतल्यान कितलो उजवाड भायर येता ताका म्हणून त्याच नमुन्याची टेक्नॉलॉजी आसा तांतूं लायक बीम एंगल्स जावं दी लेन्स मेकॅनिझम जावं दी प्युरिटी पॅरामिटर्स जावं दी मस्त आसा. ताचें पुरा टेस्टिंग जावचें काम हांगा जाता. असली लॅब आमच्या इंडियन जावं दी आमच्या वर्ल्डान कितली आसात आनी खंयसर पुरो असलें चलता म्हाका तुमकां काही आयडिया आसा जाल्यार म्हाका सांगेत गी. असले लॅब इंडियांत म्हज्या लेखार एक 5 ते 6 लॅब आसात. पूण हांगा दक्षिण भारतांत भारी उणें असली पुरा नॉर्थांत आसात. कित्याक म्हणल्यार कंपनीज लायक हॅवेल्स फिलिप्स बजाज असल्या कंपनीनी थोडी पुरा लॅब आसात. पूण असल्या एका हाय एंड लायटींग मॅन्युफॅक्चर करच्या आमच्या तसल्या कंपनीन तशें लॅब येवचे इंडियान फर्स्ट टायम. अंडरग्राउंड लॅबाक येवन पावल्या. लायट टेस्टिंग कशें चलता म्हणून सांगून रॉनी सर आमकां एक्सप्लेन करता. हे एक्चुअली डार्क गोनियोमिटराचे रूम आनी लागी 7 मीटर हायट सगळें कंप्लीट डार्क रूम आहे. काळो पेंट देवन कंप्लीट कितें भायलो लायट खंयचो येवन वचो आमी खंयचो लायट चॅक करता ते खंयच्या एंगलाचेर कितलो उजवाड तो लायट दिता ताचे विशयान आमकां ऑटोमेटेड ह्या मिशनां बारीक एक्सपेन्सिव्ह मिशनां ह्या मिशनांत आमी लायट घाले तक्षण चॅक करता आसतना आमकां ऑटोमेटेड कंप्युटरान ताचो रिपोर्ट येता टोटल त्या लायटाचे आमी जशें स्कॅनिंग करता आसतना आमच्या जिवाचो कसो रिपोर्ट येता की तसो लायटाचो कंप्लीट रिपोर्ट ह्या एका मिशनांतावन येता. हें इम्पोर्टेड मिशन ताचे वरन आमकां एका लायटा भितर खाल जाता आसा और कितले ताचे छाती कितले आसा ते पुरो आमकां समजता क्लियर. हांगासर असले एम्प्लॉईजान कसले पुरो फॅसिलिटीज तुमी दितात हाचे विशयान म्हाका इल्लें सांगल्यार बरें आसलें. एम्प्लॉईज आमचे आसता एम्प्लॉईजांक आमी कितलें बरें करून पळयता की आमकां तांचे तावन तितले तांचे तावन पाठिंबो मेळटा. तशें आसता आसतना तांकां हॅपी दवरचे खातीर संतोशान दवरचे खातीर आमी कसलीं कामां करूंक फाटीं सरना. अशें आसतना हांगा आमचे लागीं वॉलीबॉल कोर्टाची फॅसिलिटी आनी नेक्स्ट पिकल बॉल आनी शटल बॅडमिंटन तशें रातीं जाल्यार एक 8 वर आमसर खेळोंक हांगा तावन ते प्रोविजनी दवरला आमी लायट्स घालून आमचे लायट्स आसले वरवीं हांगा भुरग्यांक खेळोंक सांजेर खेळोंक एक अवकाश करून दिला. तशें जाल्यार आमचें ऑफिस टायमींग 8:30 तावन सांजेर 5:15 आमसर सो 5:15 तावन तांकां 7-8 वर आमसर खेळयत. कित्याक आतांची पिळगी पुरो मोबायलार बिजी आसतना इल्लें एक्सरसायज जाल्यार जिवाक बरें म्हणून म्हाका बघता. सो तांचे सांगत आमकां इल्लें फिटनेसा खातीर इल्लें कॉन्सन्ट्रेशन करीत त्या देखून ही फॅसिलिटी आसा करतात आसा. आमकां एम्प्लॉईज म्हणून सांगल्यार आमची आस्त म्हणल्यार चिंता बारी उणें आसा. सो तसल्यांक एक संदेश दिवंक सोदता कितें म्हणून कशें जाता. एक्चुअली हांवें हांगा आमच्या कंपनींत सुरू करता आसतना 17 तरणाट्यांक आनी फ्रेशरांक काण गेलां 17 आनी एस गांवचे लागीं 95 ते 98% हांगाचेच लागीं 12 ते 15-20 किलोमिटर भितरलेच हांगा चेडे काम करतात आसात. ती यंग एनर्जी ती करेक्ट करून तांकां एका तांची ती एनर्जी एका रायट डायरेक्शनार घाल्यार तांचे तावन कितें आमी फाटीं आशेत म्हणल्यार एक एग्जाम्पल जावन आसा. वय आमकां सुरवेर तांकां शिकोवंक तांकां मोल्ड करूंक इल्लें कश्ट जाता. पूण जरी तरी आमी एक कल्चर डेवलप केल्यार नवे खंयचेय आयिल्ले चेडे त्या कल्चराक अडॉप्ट जातात. तशें आसता ते कल्चर आमी हांगा डेवलप केला. आमकां सगळो संवसार बदलूंक आमच्यान जावचो ना पूण आमी प्रयत्न केला आमच्या कंपाउंडा भितर आमी कितलें बरेंपण करीत तें हांव चिंतून ह्या आमच्या लेक्सा लायटिंगाच्या कंपाउंडा भितर लागीं 310 जाणां कुटुंबाक एक जिवन उपाय दिवचे एक आदार दिवचे काम करतात आसा. वय हांकां बरें करून पळयल्यारच आमी मुखार वचूंक साध्य आसा. नातल्यार
मस्त कष्ट जाता कित्याक आतां आयचो संवसार मस्त उलटो आसा आमकां सगळ्यांक गोत्ता आसा सो असल्या परिस्थितींत आमी सगळ्यांक सांगाता काण घेवन मोगान मुखार व्हरचें काम इल्लें कश्टाचें जाल्यार हें असाध्य न्ही म्हाका तितलें बोंग जायना म्हाका कोणाक तितले तोंदरेय जायनात तितले बोंगी जातात नात बिकॉज ऑफ वॉट वी आर डुईंग फ्रॉम आवर सेल्फ येस व्यक्तीन जिवितांत हट धरल्यार खंयच्याय एका साधनाक येवन पावयेत कोणायकी भियेन आसतना कशें आपलेंच जिणेक बरें करून खाण घेत म्हणल्याक एक उदाहरण ते देव बरें करूं लिजाबाई तुमी सगळे कार्मेल किरण टीम हांगा आयल्यात आनी तुमकां मोगाचो येवकार मागता आनी आमच्या कंपनींत आमी कितें बरें करतात आसा हांव तें तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पळयतल्यात आनी वय आमची प्राऊड मँगलोरियन कंपनी वय सुरवेर तावन मस्त कश्टांनी म्हणले बरी आमी फॅक्टरी बांदून हाडल्या आनी जशें एका आवय बापायक एका भुरग्याक कसो मोग आसता की तशेंच हें एक म्हजे भुरगें म्हूण सांगून हांव सांगता कित्याक म्हण सांगल्यार तितल्या भोगान म्हणले प्रमाणे तातूंय संतोश काण घेवन आमी ही कंपनी ह्याच्या दिसा बांदल्या आनी हाच्या वरना लागी लागी 1200 की लोक चड लोक आज जेवण जेवता लागी लागी 370 जाणां एम्प्लॉईज आहात एका घरात 3 या 4 जाणां म्हणून सांगल्यार लागी लागी 1000 वयर लोक ह्या एका संस्थे वरना आपली जिणी सरतेत आसा हें फकत आमी 8 वर्सांनी एचीव केलां म्हणलो एक संतोश म्हाका आसा कित्याक म्हणून सांगल्यार एका टायमार 40 वर्सां पयलें 35 वर्सां पयलें आमकांच म्हज्याच कुटुंबाक 3 पुटी जेवण जेवची गत नासली पूण आयच्या दिसा 40 वर्सां उपरांत आमी इतल्या जाणांक एक जिवनोपाय दिवचें म्हणटा आसतना मस्त हेमे भोगता अशें आसतना तुमी ह्या फॅक्टरी केदोळा सुरू केली ही फॅक्टरी बांदतना तुमी कसले चॅलेंजीस फेस केले ताचे विशीं दिल्यार म्हाका सांगतात दिस कंपनी सुरू केल्ली एक्चुली म्हज्याच घरांत एका ल्हानशा रूमांत 10 by 10 रूमांत ते दाळा खाली 3 जण एम्प्लॉईज आमी आसले 3 जण आसले 2 जण म्हजे एम्प्लॉई आनी हांव आनी कांयच नासलें ते दाळा आमचे घरचे प्लास्टिकाचे टेबल आनी प्लास्टिकाचे चेअर आसले ते हांव स्टार्ट केल्ले ताचे उपरांत इल्लें इन्वेस्टमेंट काण घेवन भायर तावन इन्वेस्टमेंट काडून हांवें म्हजें घर आसलें तें इकून कंपनीक इन्वेस्ट करन ताचे उपरांत आमी एका बड्याच्या कंपनीक बड्याच्या शेड्डाक आमी कंपनी ट्रान्सफर केली थंय लागी लागी 10,000 स्क्वेअर फीट फॅक्टरींत आमी लागी लागी 2 वर्सां काडली कित्याक म्हणून सांगल्यार कंपनी उबी करची जाल्यार आमचे कांय नासलें जाल्यार बारीक कश्ट जाता सो पयलींची 2 वर्सां तशें 10,000 स्क्वेअर फीट बड्याच्या फॅक्टरींत आमी काडली आनी ताचे उपरांत म्हजे टार्गेटा प्रमाणे म्हणजे आसलें की 3ऱ्या वर्सा भितर म्हाका म्हजीच म्हणली फॅक्टरी जाय जें म्हणून सांगून आसली तशें आसता देवान ही एक नवीच बांदलेली कंपनी आसा रे आनी म्हणले बरें म्हज्या हातांत घाली आनी ते दाळा HDFC बँकाच्यांनी हांवें एप्रोच केल्ले दाळा तांणी म्हाका पाठिंबो दिलो आनी व्हडलें रीण आसलें त्या टायमार वय तें मेळ्ळें देवाच्या दयेन आनी थंय तावन पाठिंबो पळोवंक ना मुखार येतेच आसा वय ही कंपनी स्टार्ट जाली 2018 मार्चांत सो पाटींग होवन पळयत आसतना ह्या 8 वर्सां वा ताच्या पयल्याची जिणी पाटींग होवन पळयत आसतना कितलो संतोश आसा पाटींग होवन पळयत आसतना न्हीद जावन हें आसर्यंत म्हणून बघता कित्याक म्हणून सांगल्यार आमी ड्रीम करयेत आय एम ए बॉय डे ड्रिमर एक्चुअली पयल्यान तावनूच तिके हट्टी आनी ल्हान आसतना तिके व्हडल्या विशयांत चिंतचें आसलें व्हडल्या विशयां उलोवचें आसलें पूण मेच्युरिटी आयिल्ल्या उपरांत आमी त्या विशयांत उलोवचें उणें केलां कित्याक म्हणजे सायलंटली काम करचें आमी पातयता तशें आसता ह्या 8 वर्सांची जर्नी हर एक दीस म्हणले बरी ती जिणेची हांव धांवत येत आसा देवाच्या दयेन म्हजे लागीं कांयच नासलें जाल्यार म्हजे लागीं 17 जण चेडे म्हजेर पातयेवन म्हज्या छातयेचेर पातयेवन म्हजे सांगत आसले आनी आयच्या दिसा त्या 17 जाणां पैकी 11 जण मॅनेजमेंट टिमांत आसात म्हणून ऑलरेडी आमी डिस्कस केलें सो बरें टीम आमच्या लागीं आसा बरे तरणाटे आमच्या लागीं आसात सो सांगाता मेळून आमी कालें कितें करूंक आसा तें करतेत आसा मस्त संतोश भोगता 8 वर्सांनी इतलें बरें जालें म्हणून सांगून चिंतना मस्त न्यूज जावन मस्त संतोश एक ऑन्टरप्रिनरशीप काणोवंक आमच्या तरणाट्यांक तुमी कशें धैर्य सांगतात आनी कित्याक तांणी ऑन्टरप्रिनरशीप काण घेवचें म्हणून सांगून तुमी संदेश दिवचो कितें म्हणूंक येतात एक्चुअली हांवूच कामा खातीर बेंगलोर गेल्लो आनी 10 वर्सां टोयोटांत हांवें काम केल्ल्या उपरांत हांव म्हज्या मायगांवा पाटी आयलो कित्याक एकच समजणी कितें म्हणून सांगल्यार आमी आमच्या गांवा खातीर कालेमणी करीचें म्हणल्या खातीर आनी आमी आमच्या मुखल्या इंटरव्यूचेर मोबियाचेर चड उलयतले हांवें सांगचें एकच की आमच्या भुरग्यांनी तांकांच एक एसेट करून काण घेवचें तांकां एक आस्त करून काण घेवचें त्या दाळा ती तांणी तांकांच एक आस्त करून काण गेली त्या दाळा अशें काम करूंक साध्य आसा ती आस्त कशें लेगी म्हणून सांगल्यार तांणी जोडच्या जाणवें जावं पुरो
तांचे मेंटल मनोभाव माइंड असो मनोभाव जावंक पुरो हर एका रितीन तांणी केपेबल तांकां स्ट्रॉंग केल्ले वेळा खंयचेय कश्ट येता आसतना त्या कश्टा वरवीं फाटीं पळयनासतना तें एक चॅलेंज देवान दिलो एक अवकाश म्हूण सांगून मुखार गेल्यार जिवनांत हर एकल्याकी एक बरो एंटरप्रिन्युअर जावचें साध्य आसा. तशें आसता म्हजी एक संदेश कितें म्हणून सांगल्यार तरणाट्यांनी शिकिल्ले तक्षण एंटरप्रिन्युअर जावन दिवचें सूख कित्याक म्हणून सांगल्यार तांकां खंयच्याच रितीचो संवसार असो अनुभव आसना. त्या दळा तांणी चलोवचें कारण चड आसता. सो तांकां खंडी जावन तांकां भायल्या कंपनीनी ऑर आमच्या देशांत असल्या कंपनीनी वचून इल्ली जाणवाय जोडून ताचे उपरांत इल्लें एनालिसीस करन कशें ऑलरावंड इल्लें इन्फॉर्मेशन काण घेवन एक मॅट काडल्यार खंडीत जावन सक्सेसाक वाट खंडीत जावन मेळटली. तशें म्हणून सांगून आतांच कली एक आयडिया आसा म्हणून सांगून एंटरप्रिन्युअरशिपा देवल्यार खंडीत जावन आसलें उगडावन काण घेतलें हांव खंडीत जावन. तशें आसता इल्लो जाणव्यान आशिल्लें कामाक गेल्यार हे पटी तुमी बिझनेसमॅन जाल्यार वय कश्ट आसात समस्या आसात बट ताचे तावन एक अशें एक कंपनी बांदिल्ल्या उपरांत ताचे तावन मेळचें सॅटिस्फॅक्शन ते दुसऱ्यान जावन आसा. आईच्या व्लॉगाचो आमचो उद्देश आसा खाली फॅक्टरीचे सेटअप कशें आसा एक फॅक्टरी आमच्याच एका गांवांत ती इतली बरी फॅक्टरी कशी चलते आसा म्हणलो एक इन्फॉर्मेशन मात तुमकां दिवचे खातीर कित्याक कार्मेल किरण आतां हांव कार्मेल कॅफेच्या पॉडकास्टांत रॉनी सर येतात आनी तांची सगळी जिणेची काणी देखून आज आयच्या दिसाचो खंडीत जावन हो व्लॉग तुमकां पसंत जातलो म्हणले म्हजे अभिप्राय. एखाद्या वेळार पसंत जालो जाल्यार आमच्या कोडयाळा भितर आसच्या ह्या एका फॅक्टरीच्या विशयांत लायटिंग प्रायवेट लिमिटेड ही एक आमच्याच मनशांनी सुरू केली कंपनी आनी आज येदे व्हडलो एक संस्थो जावन वो आसा जाल्यार तुमच्या तरेचो मोगी हांकां गरज आसा देखून हो व्हिडिओ जाता तितल्या लोकां लागीं शेअर करा आनी कितें बरें लागलें कॉमेंट्सांनी तिळसिया तांकां बरें मागोवंक आसा जाल्यार कॉमेंट्सांनी बरोवन तिळसिया देखून पयल्यान पयले लेक्सा लायटिंगाच्या आमच्या रॉनी बाबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक बिजी आसता सुमार मिटींग आसतात पूण जाल्यार आमचे खातीर हो टायम तांणी दिला सुमार 2.5 घंटे हांव तांच्या सांगात बसून आमी उलोवन आसा ह्या एका मोगा खातीर रॉनी सर तुमकां सर आमच्या विक्षका तर्फे देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मुख्य सगळ्या योजनांक जिणेक हांव सर बरें मागता. मस्त मस्त देव बरें करूं. वय आमी आमच्या नेक्स्ट एपिसोडांत आमी सांगतला मेळया आनी थोडे विशय आमी डिस्कस करया. ताचे वरना खंडीत जावन आमचे तावन कळली एक मेसेज आमच्या समुदायाक कळली मेळटा ताचे तावन कांय बरेंपण जालें जाल्यार आमकांय संतोष न्ही गे. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. तर मोगाचे विक्षकानो आयचो व्लॉग खंडीत जावन पसंत जालो जाल्यार पळया शेअर करा आनी कार्मेल किरणाक सबस्क्राईब करा. परत अनेक व्लॉग या आनी कितें काणून तुमच्या सांगात आमी आसतलो ते वेळ पर्यंत पळोवनच रावा कार्मेल किरण चॅनल समेस्ताक. देव बरें करूं.